गोंयांत पडून आशिल्ल्या डंपांत लिथियम, कोबाल्ट, निकल, भांगर सारकिले क्रिटिकल मिनरल आसात तेन्ना ताचो खण खातें अभ्यास करता. सरकारान समिती नेमल्या. खण खात्याचे तज्ञ अधिकारी समितीत आसात. 2 सिनियर जिओलॉजिस्ट, 3 जिओलॉजिस्ट, 2 सर्वे ऑफिसर आणि 1 मायनिंग इंजिनियर समितीत आसा. मिनिस्ट्री ऑफ मायन्सान एक पॉलिसी काढली आहे इन 2025 डिसेंबर 2025 ऑफ रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम ओवरबर्डन डम्प्स. आता आमच्या गोंयान तुमकां खबर आसा आमचे कडेन खूब डम्प्स आसा. सो त्या डंपा भितर जर क्रिटिकल मिनरल्स आसा जाल्यार ते आमकां इवॅल्युएट करूंक जाय. म्हणून हांवें एक कमिटी कन्स्टिट्यूट केल्या. क्रिटिकल मिनरल्स कितें जर कंटेंट आसा ह्या डंपा भितर जाल्यार ते असेस करपाचें आनी इवॅल्युएट करपाचें म्हणून. त्या इंटरनल कमिटी भितर आमचे 2 सिनियर जिओलॉजिस्ट आसा, 3 जिओलॉजिस्ट आसा, 2 सर्वे ऑफिसर आसा आनी 1 मायनिंग इंजिनियर आसा. तांच्यांनी काम ऑलरेडी सुरू केलां. ते प्रत्येक डंपा कडेन वतले. थोडेशे डंप आमी आयडेंटिफाय केले. त्या डंपा कडेन वतले आनी सॅम्पल ड्रॉ करून तो मागीर प्रॉपरली इवॅल्युएट जातलो. आनी तातूंत जर कितें क्रिटिकल मिनरल्स आसा जशे की लिथियम आसा, कोबाल्ट आसा, निकल आसा किंवा रेअर अर्थ एलिमेंट्स आसा जाल्यार ताजें इवॅल्युएशन जातलें. तें काम ऑलरेडी सुरू जालां. तांकां हांवें सांगलां की इमिडिएटली तुमी सॅम्पल ड्रॉ करून लॅबाक दिया, NABL एक्रेडिटेड लॅब. आनी ताच्या नंतर लॅबाकय आमी इन्स्ट्रक्शन्स दितले की मातशें जाता तितले बेगीन आमकां ताजो रिपोर्ट दिया म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.